तुमी खंती बरीत जातल्यात, पूण खंतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोश. हो विशय आयच्या दोनूय वाचपांनी आमकां मेळटा. पयल्या वाचपान भाग्यून पावलो कोरिंथ शारान जुदेव लोकांक देवाच्या उतराची पुरगोटणी कोत्ता, पूण ताच्या वावराक येस मेळ्ळो ना. सोंसणिकायेन जायते प्रयत्न केल्या उपरांत ताका ताच्या वावराचो फळ मेळटा. खंतीच्या बदलेक ताका संतोश फावो जाता. शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात. ही खंतीची खबर, पूण जेजू बापा सोशी वचून बासायलोलो शारोती पाठयतलो ही संतोशाची खबर. ह्या वरवीं खंतीचे बदलेक आमकां संतोश फावो जातलो. जिवितांत सूख आनी दूख आसताच. दूख उपरासता तेन्ना जेजूच्या ह्या उतराचो उगडास करुया. दूख खंतीचो वारो सोडून सूख संतोश आमच्या जिवितांत आमी अणभवतल्या. पयले सुवातेर जेजू आमच्या इश्टाच्या मोगांत रावंक आनी त्या मोगा प्रमाणे वाडून वचूंक एकदमूच गरजेचें. हें करूंक मिसाची भेट आमकां एक व्हड देवाचें देणें, कित्याक तातूंत आमी जेजूच्या उत्तम मोगाची समोरमणी कोत्ता. तातूंत जेजूच आमचें खाण आनी पिवण जावन आमकां आपल्या जिवितांत भितर काडटा. तर मिसान जाता तितलेय फावटी आमी बरे भाशेन वांटो घेवंक वावरुया आनी दुसऱ्या इश्टांक हो खऱ्या इश्टा जेजूचो मोग वांटुया. आमी जायते फावट हो जेजूचो मोग कोणाक वांटाव? जें कोणें म्हाका बरें केलां, वो म्हजें बरें चिंतता, वो म्हजे ताय बरो वागता, वो म्हज्यान ताचो उपकार फारीक करूंक जायना, ताकाच हांव बरें कोत्ता, तांचोच हांव मोग कोत्ता. खरो मोग म्हणटा तो जेजू, तुज्या दुस्मानाचो मोग कर, तुका पिडापीड दितात ताचे पासत माग, तुका वायट कोत्ता तांकां बरें कर. जेजूचे शिकवणे प्रमाणे चलून दुसऱ्यांच्या जिवितांत दूख हाडटा तसलें कांयच करिनासतना तांची उर्बा वाडोवंक आमच्यान करूंक जाता तितलें करुया. जिविताची संस्कृताय आपणावया आनी मोन्नाची संस्कृताय पयसावया. जिवीत सोपुनायेन जिवंक एकसुरें जिवीत सोडून दुसऱ्या सांगाता जिवीत जियोवया. आमचो समुदाय अदीक जिवाळ करूंक वावरूंक प्रयत्न करुया. तर सोम्या जेजूचे वळखीन वाडूंक, ताका आमच्या जिविताचो राजा आनी दोनी करूंक, दर एके जिविताचे परिस्थितींत ताकाच बोजूंक आनी हे तरेन दुसऱ्यांक बरे नमुने जावंक आपूंक म्हूण दर एकल्या पासत फावो ती कृपा आनी बळ हे मिसाचे भेटेन मागुया.